मांद्रे मतदारसंघाच्या आमदार चितारकर बाई आसा तेंच्या सुषमा दिवे हांकां फूड कार्ड हो हातूंतसून हेल्प केल्ली आसा। तेंच्यान तांकां आत्मनिर्भर म्हणटा तशें रावपाक खातीर हेल्प केल्ली आसा। तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा। आदार दिलो आदार तूं सांग ते सगळं 18 वर्सां जाली कॅन्टीन चलयता। आमकां तेंच्यान आदार दिल्लो। आतां आमकां अजीत सराक आदार दिलो। हेच्या फुडें वचून आमकां आदार दिवचो। आमचे भुरगे बेकार आहा तांकां काम करून काम घेवचा। आयज आमी भोमान पालया गांवांत आसा आनी खरेंच बरें दिसता जेन्ना आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आत्मनिर्भर भारत आणि आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री स्वयंपूर्ण गोंय करूंक सोदतात तेच प्रमाणे आमी प्रत्येक मतदारसंघात प्रत्येक आमी आमदार मंत्री आपापल्या मतदारसंघात स्वयंपूर्ण कशें जावप हे आमी प्रयत्न करतात आणि त्याच निमित्तान आयज आमी हांगासर सुषमा तिळवे पालये गांवची हांगासर स्वता आत्मनिर्भर कशी रावतली आनी स्वयंपूर्ण कशी रावतली एक उदाहरण दिल्लें आसा। त्या प्रमाणे आमी ताका आयज फूड कार्ड दिला हांगासर आनी स्वताचो वेवसाय तिणी आयच्यान सुरवात करता तेचें आयज इनॉग्रेशन केलें। तिका खूब खूब शुभेच्छा म्हणटा आनी तेचो वेवसाय आहा तो भरभराटीचो जावचो अशें देवा कडेन प्रार्थना करता। मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार यांच्यानी उदरगत संस्थेच्या अंडर हांगासर एक स्टॉल दिल्लो आसा सुषमा सुभाष तिळवे। तांकां हांव खरोखरच तेंचें अभिनंदन करता की तुमी पळयतात मांद्रे मतदारसंघाचो जो आमदार आसा तो तळागाळांत वचून सामान्य मनशांक आयज मदत करता। डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीत तो कामां करतात पण इंडिव्हिज्युअल स्वयंपूर्ण भारत आणि आत्मनिर्भर भारत याच्या संकल्पनेतून बाबा एक व्यक्ती कसो आपल्या स्वताच्या पांयार उबो रावतलो आनी ताका आपण कशा प्रकारे हातभार लायतलो ते आज ते मांद्रे मतदारसंघात तेंचे आयज कार्य आमकां पळोवंक मेळटा। आज खरोखरच तेंचे हांव परत एकदा अभिनंदन करता की म्हाज्या वडेतच आमची हे दिल्या बद्दल हांव तेंचे अभिनंदन म्हणटा आनी अशेंच तेंचें कार्य फुडें वचचें।